दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। कोरवड येताना व्हिडिओ काढून व्हायरल केलो, FIR घाली म्हणून म्हापशें तरणाट्याची आत्महत्या, व्हायरल करपे आड गुन्यांव नोंद, अटक जाय मेरेन फॅमिली बॉडी ताब्यात घेना। एप्रिलांत वर्ग बंद करपाचो निर्णय हांव घेवंक शकना, म्हजे कडेन NEPचो चार्ज ना, NEP SCRT कडेन पळयता, शिक्षण संचालकाचें स्पश्टीकरण। मंत्री आमदारां सयत ST फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आयतारा 7 जूनाक वता दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह मेळटले, तेवटेन मराठा भंडारी संघटनेचो ताकतिकेन आरक्षण दिवंक विरोध। मनसूर गोंयांत दाखल, पुराय सक्रिय जावंक वतले 2 दीस। पावसान 24 वरांत गेलो केरळ ते गोंय प्रवास, फुडले 2 दीस गोंय वेधशाळेचो येल्लो अलर्ट। $18,000 हेक्टर खाजन जमनी परत रिवायव करपा खातीर सरकारान तज्ञांकडे केलो कबलात। हरीत गोंय, नितळ गोंय संकल्प, पर्यावरण दिसा 10 लाख झाडां लावपाचें लक्ष्य। इनाफ इज इनाफ चळवळीच्या शिष्टमंडळान 10 मागण्यांचे चार्टर केले, राज्यपालाक सादर। सरकाराक बेगीनूच अधिवेशन घेवंक लावचे, राज्यपालाक निवेदन। आणि शेतकऱ्यांक विश्वासात घेनासतना गोवा डेअरीन फॉर्डराचो वाडयलो रेट। शेतकार पिकार पोत्या फाटल्यान वाडयले ₹400 सोमारा मेरेन, उपाय काडटा म्हूण शेतकऱ्यांक उतर।